हे सगळें तूं उलयता पण आमी इतली वेळ आतां विधानसभा म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनाचे उलयले पण एकट्याय मनशान त्या बाबडी काँग्रेसीचें नांव घेतलें ना सो ताजे वयल्यान म्हाका दिसता परिस्थिती ताजे वयल्यान दिसता की तुवें व्यक्तींची नांव घेतली हांवें म्हटलें राज्यांत न्हू स्थानीक लेवलाचेर सुद्दां ते तुवें ते विरोधक म्हळें ते काँग्रेसीचें नांव घेवचें म्हणजे काँग्रेसूच अशें आतां आमी नाव येवपाक कितें तरी तेंच्यांनी आपले शिल्लक दवरलें. आयज आमी हांगा नांव घेता फाल्यांचे आमदार उठ्ठा आनी बीजेपीन वयता कितें फायदो म्हाका सो तांची तुवें व्यक्तींचीच नांवां घेतली बरें केलें व्हेरी प्रॅग्मेटीक थॉट प्रोसेस की व्यक्तींचीच नांव घेवप काँग्रेसीचें घेवप ना नाव घेवपाक सुद्दां रिस्क आयज नाव घेतलें काय तो वयता मरे सोमथ वाट पळयता केन्ना नाव घेता काय तूं कितें म्हणटा तुगेलें काँग्रेसी परस आरजी कॅन or attempt to at least create an impact. नाही एब्सोल्युटली. आणि फोण्यात तुका केतनान जर पॅनल घालें जाल्यार कॉन्टेस्ट अदरवायज एकतर्फी ना एकतर्फी जावचें ना. प्रत्येक मनीस इंडिव्हिज्युअल पातळीचेर इलेक्शन लढयतलो. तुका खबर आहा की स्थानीक स्वराज्य संस्थेचेर म्हणजे पंचायत जावं पालिका जावं आतां इंडिव्हिज्युअल पातळीचेरूय कांय मनीस भितर फुडें सरतात आपली इंडिव्हिज्युअल ताकद दाखयतात मागीर ताका पार्टी एक्सेप्ट करता आनी आपल्या हेतून घेता. सो विशय असो जाला की आरजी खातीर ही वेंचणूक खूब म्हत्वाची कारण तांकां ती ग्रास रुटाचेर आपली संघटना वाडोवपाक आपली एक ताकद तयार करपाक जाय आनी अशें जेन्ना संदी मेळटा इलेक्शनाची त्याच टायमार आपल्या पक्षाची ताकद दाखोवपाची एक संदी मेळटा. प्रमोद काँग्रेसीची तो उलयलो आयज म्हाका सांग पळय पालिका निवडणुका आसा 2 खंय आहा ती काँग्रेस. काल एक मिटींग घेतली ती मिटींग ते मदींच घेतात आनी फोटो धाडटात पण त्या मिटींगेन कितें ठरता कितें चर्चा जाता मागीर ते ग्राउंडार कांयच दिसना. म्हणजे आतां मॅच जातली म्हणून सांगतात थंय पण ग्राउंडार गेलो जाल्यार अशी जाल्या परिस्थिती. सो सी काँग्रेस सगळ्यात जास्त काळ सत्तेर आसलेलो पक्ष देशातूय आनी गोंयांतूय पूण आयज त्या पक्षाची जी परिस्थिती जाल्या पळय आमी कोणाकूय दिसतलें आमी फकाणां करतात काँग्रेसीची पूण फकाणां करण्या सारकीच तर आयज परिस्थिती आहा की गव्हर्मेंट तुमी मेन अपोजिशन पार्टी तुमी आयज तुमची जबाबदारी म्हत्वाची आसपाक जाय आसली. लोकांक तुमचो आधार जावं आसलो. आयज लोकांक तुमचेर जर लोक विसंबून रावले जाल्यार तेंचें घट्टाणूच जालें अशी आयज परिस्थिती जाल्या. हय जोयल आज ही परिस्थिती आहा की सुरवातीक एवरीबडी इन देयर ओपनिंग रिमार्क्स डिड नॉट इवन बॉदर टू name Congress. Rather, everybody was kind of Pandran started referring to RG. I caught up on that point, and then we spoke about RG. So that space of opposition, do you think Congress has completely, I won't call it abandoned it, but completely lost it now? Not really. Pramod, if you see Congress, the way they operate, अशें आसता की हर इलेक्शनाच्या टायमार लास्ट मिनट ते कितें तरी करता एक हें करता. सी इफ नाव आरजी हेज बीन कन्सिस्टंटली वर्किंग ऑन द ग्राउंड. खंय म्हणनाका लोकांक मेळपाक वर्कर्सांक मेळपाक एक चळवळ सुरू आसता. हेंचे कॅन्डिडेट सारके आसना मिटिंगे सारके आसना आनी लास्टाक मागीर ते कोणाक धरून काडटा अरे हेका हाडलो तेका हाडलो हेका हाडलो. सो कंप्लीट मिसमॅनेजमेंट दीस इज अ हॉलमार्क ऑफ काँग्रेस एट ऑल इलेक्शन्स. इवन इफ यू गो बॅक नाव टू लोकसभा नाव खंय आतां तूं मागीर कडेन डिस्कस करतलो पण आतांच करया चल तुमी वेलो आमकां लोकसभेचेर चल वी विल गो टू साउथ गोवा. नाव यू सी अमित शाह हेज अनाउन्स्ड दॅट ही इज गोइंग टू डिसेंड इन गोवा ऑन 16th. काँग्रेसाचे कांयच अजून लोकसभाचे हें ना. थिंगा एक इवन बीजेपी हेज अनाउन्स्ड दॅट ओके फायन आमचो अमूक कॅन्डिडेट रेडी आसा. नॉर्थ गोवाक एक कॅन्डिडेट बाय एंड लार्ज हेज बीन नॅरोड डावन ऑन. हेंची अजून कांयच हें ना कांयच मिटींग ना कोण कॅन्डिडेट आसलो कितें आसलें खूब पयसा म्हणटले खूब पयसा जाता इलेक्शन आसूं पयसा आसूं पूण कितें जाता आतां पळय इफ द रुलींग पार्टी इज स्टार्टींग नाव अबाउट अ इयर अहेड दीस पीपल शूड हॅव इवन बीन अर्लियर ऑपोजिशनान पयलीं तयारी करूंक जाय आशिल्ली. रुलिंगान मागीर ऑपोजिशन भियेता कितें आतांच जर आमी लोक येतले मागपाक म्हणून. No, but Joel, the question is, in this scenario,